Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आहाब सामारियाचो राजा हाच्या राजमाला बोगलेक जेझरेलांतल्या नाबोताचो एक धाका मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हळें, वारवें लावंक तुजो धाका मळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो अदीक बरो मळो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेझरेलाच्या नाबोताचीं उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान भरोन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेझेबेल ताची पोतीण ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हळें, तूं इतलो चिंतेस्त कित्याक आनी कित्याक तूं जेवी खायनाय? जेझेबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेझरेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलोयलो आनी ताका हांवें म्हळें, तुजो धाका मळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हळें, म्हजो धाका मळो हांव दिवचो ना. आनी जेझेबेलान ताचे पोतिणीन ताका म्हळें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेझरेलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दितोली. म्हणटोच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी तांचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बराबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटींचेर अशें बरयलोलें आसलें, एक उपास परगोट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेझेबेलान चिटींचेर बरयल्लें तशें केलें. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेझेबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावन जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेझेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेझरेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो धाका मळो तुजे आदीन कर, कित्याक नाबोत आनी ह्या संवसारांत ना.
नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेझ्रेलांतल्या नाबोताचो दाका मळो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी. म्हज्या राया, म्हज्या देवा. जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. ओनीत करतल्यांक तूं विटयताय. फोटकेऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. उद्गार. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. उजवाड म्हजे वाटेचो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्यांक तूं आडायनाका. कोण तुका तुज्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सोबेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी. आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. मातेव 5 ओळ 39. नियाळाक आधार. एक शेजारी सदांच सकाळच्या पहारार उठोन आपलो कचरो काडून आपल्या शेजारच्या भाटांत उडयतालो. जायते फावटी तो शेजारी पळयतालो आनी कांयच म्हणनासलो. पूण ओगेपणान तो कचरो व्हरून एका व्हडल्या कचऱ्याच्या डब्यांत उडयतालो. तो जाणा आसलो आपणें कितेंय विचारल्यार तोंडाक तोंड जावन दांतार दांत पडटलो म्हूण तो जाणो आसलो. तो म्हणटा, ओगी रावन
चड काम केल्यार देवाचो आशिर्वाद आसतलो. खरेंच आयचे देवाचें उतर आमकां निर्मळपणान, स्वतान आनी अप्रेमीत मोगान जिवंक उलो मारता. आमची चिंतना, मांडण्यो आमच्या काळजांत मनांत आसात त्यो उतरांतल्यान भायर सरतात आनी कोरण्यांतल्यान दिसून येतात. ते पासत होय जाल्यार होय, ना जाल्यार ना आमचें जावंक जाय. कोण वायट करता परतून त्याच मापान दिनाका, पूण तें माप तुज्या मोगान, सोंसणीकायेन आनी बऱ्या उतरान भर. कोण तुका वायट ओ ताळणेंत पडोवंक हुस्कायता ताचे खातीर माग आनी बरे तरेन ताका जाप कर. वायट नदरेन पळयता तांकां तुजें हांसतें तोंड दाखय. सर्गींच्या बापा, पातकांत पडोना जावंक, मागण्यांत आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करीत रावंक आमकां बऱ्या काळजाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.